Psalm chapter 90 verse 14. सकाळी तुझ्या मोगान आमकां दोदोशी कर आणि आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतल्या. Daniel chapter 14 verse 31 to 36. तांणी दानियेलाक शिवाच्या दोलींत उडयलो आणि तो तातूंत 6 दीस आसलो. दोलींत 7 शिंव आसले आणि दिसपडटे ताका दोगा मनशांची मोडी आणि 2 बोकरे दिताले. पूण तांणी दानियेलाक ग्रासूंक जाय म्हूण आतां ताका कांयच दिनातले. जुदेयांत हाबाकूक नांवाचो एक प्रवादी आशिल्लो. ताणें रांदाप केल्ले आनी एका दालयेंत उंड्या कुडकेक घालून हे सगळे लुंप्याक दिवचे खातीर तो वेतालो. पूण सरेस्पराच्या एका दुतान हाबाकुकाक म्हळें, तुजे कडेन आसा तें जेवण बाबिलोनांत शिवाच्या दोलींत आसलेल्या दानियेला सुशीन व्हर. हाबाकुकान म्हळें, दनिया, हांवें बाबिलोन पळोवंक ना आनी दोली विशीं म्हाका कांयच कळीत ना. तेन्ना सरेस्परान दुतान ताच्या तकलेर हात घालो आनी ताच्या केंसांक धरून ताका उबारून व्हेलो. वाराच्या वेगान ताणें ताका बाबिलोनांत दोल आसली थंय दवरलो. Psalm chapter 139 verse 1 and 2. सरेस्परा, तुवें म्हजी परीक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठता तें तूं जाणाय. पयसतावन म्हजी चिन्नां तुका कळीत आसात. Psalm chapter 136 verse 1. Alleluia, सरेस्परा करगा दिया, कित्याक तो बरो, कित्याक ताचो मोग ससनाक तगता. Ezekiel chapter 36 verse 26. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतले पात्राचे काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक नवे मासाचे काळीज दितलो.